विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। कलंगुटाची सोबीतकाय हाडपाक वावुरतलो अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलां। कलंगूट वाठारांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केले उपरांत ते उलयताले। आरडी एक्सो खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। कलंगूटचे लोक रावताले की आमी केन्ना येतले काय म्हणून कॅम्पेनिंगाक। बार्रा कंप्लीट केले, आरपोरा नागवा 90% जाला, कांदोली 60% जाला आनी आयज कलंगूटान येयल्या। आनी कलंगूट कोत्ताना लोकांचो उमेद आनी लोक इतलो खोशी जालो की हांव कलंगूटान डोर टू डोर कोत्ता म्हणून। खूब जाणांनी सांगलें कोन्नाका, तूं अहोच जिखपाचो आहा म्हणून, लोकांचो आशिर्वाद आहा। पूण हांवें म्हणलें ना, हांव येतलो, जाता तितली काडटलो। सगळ्यांचे घराघोडेक पावचे ना आमी, पूण जाता तितले 80-90% तरी कंप्लीट करतले कलंगूटान। आनी प्रत्येकाच्या घरा वचून सांगतले की येता ते 5 वर्सांक कितें तरी बरें करपा खातीर बोसला। अशें बरें करतले आमी की कलंगूटाची जी ग्लोरी लॉस्ट जाल्ली, शेणलेली, जे आमी म्हणटाले शायनींग कलंगूट, जे आदी खूब वर्सां पयलीं आहले, 20 वर्सां पयलीं भांगाराचे कोंगूट म्हणटाले, ते आयज मातशें तेजे चित्र वेगळेंच दिसता। ते आयज चेंज करपा खातीर आमी भायर सरलेल्या। आनी लोकांचो हांव आशिर्वाद सोदतां, लोकांचे म्हाजेर बेसांव इतलेंच मागता आनी ह्या बेसांवान फुडें सोदता। आनी लोकांची जी कामां आहा, जे डेव्हलपमेंट आहा, जे लोकांचे पर्सनल डेव्हलपमेंट आसूं ओर गांवाची उदरगत आसूं, हे सगळें करपाक आमी सगळे जाण फुडें सरल्या। म्हाज्या वांगडा आख्खी टीम आहा, आख्खी कोंगूट आहा, आख्खी कोंगुटीचे लोक आहा। हे म्हणून हांव सगळ्यांक पयलोच देव बरें करूं म्हणटा। भारतीय जनता पार्टीचा